साखळेच्या श्री संस्थान दत्तवाडी देवळांतल्यो देवतांच्यो पुरातन आणि किमती मूर्ती गायब प्रकरण सध्या न्याय प्रविष्ट आसा। ह्या प्रकरणा उपरांत राजेश धेपो हांणी देवस्थानाच्या अध्यक्षपदाचो राजिनामो दिला। हे कारण फुडें करून देवालय प्रशासक आणि दिवचलच्या मामलेदारान पुराय समिती निलंबित केल्या। मात दिवचलच्या मामलेदाराचो हो निर्णय बेकायदो आणि घटनेक धरून ना असो आरोप देवस्थान समितीच्या आदल्या एटर्नी सयत हेर पदाधिकाऱ्यांनी केला। मजगतीं मामलेदाराच्या निर्णया उपरांत देवस्थान समितीच्या हेर वांगड्यांनी राजिनामो दिलो। हे देवस्थान रेग्युलेशन खंयच देवस्थान रेग्युलेशनान मामलेदाराक अधिकार ना कमिटी सस्पेंड करपाची। फक्त मामलेदारा वयर रिकमेंडिंग करपी ऑथॉरिटी तो सरकाराक शिफारस करूंक शकता कर म्हणून आनी गव्हर्नरच्या नांवार ती ऑर्डर येवपाक जाय आशिल्ली। पूण गव्हर्नर गोंयांत नाशिल्लो, नवो गव्हर्नर शपथ घेवचे पयलीं मामलेदारान आपल्या अधिकारान ही कमिटी सस्पेंड केली आनी नवी एडोक केली। रिजन ताणें दिलें की अध्यक्ष बाब राजीव धेपो रिजायन जाला आनी रिजायन जावन ताणें आमचेर आरोप केला। रिजायन जालो जाल्यार प्रोविजन आसा की अध्यक्षाचे एबसेन्सान सबस्टिट्यूट अध्यक्ष चार्ज घेता तो 3 वर्सां कंटिन्यू करता। खंयच प्रोविजन ना की अध्यक्ष रिजायन जावन कमिटी रिजायन जावपाची। कमिटी थाराव कांय दिवंक ना, कमिटीक खबर ना, अचानक मामलेदार लेटर धाडटना आमकां सस्पेंड करता। आतां राजेश धेपो बद्दल आमचे अजिबात कसलेच वायट हे हेतू ना। कमिटीन आपल्याक न विचारता आपले सायनी घेतल्यो आनी धेप्याचें नांव इतलें गोंयभर जाल्लें आसा लोकांक अशें दिसूंक शकता की धेपो सांगता तें खरें आनी आमी सांगता तें फट। त्या खातीर तुमकां आमी आपयलें। आमी मुर्ती उदकांत सोडपाची 18 तारखेक आमची मिटींग जाली। 18 तारखेच्या मिटिंगे उपरांत 24 मे आमी मुर्ती विसर्जन केल्यो। आमी ताका रिप्लाय दिला की तुका कायद्यान खंयचो अधिकार दिलो ना आमकां सस्पेंड करपाचो जाल्यार तुवें कितें केलें इलिगल केलां। आतां फुडें तूं कितें करता तें पळोवया। ह्या ऑर्डरीन खंयच प्रोविजन ना की खंयच्या प्रोविजनान ताणें सस्पेंड केलें। जशें ताणें सांगलें देवस्थानच्या रुल्सान खंयच मामलेदाराक पावर ना सस्पेंड करपाक। हाचेर कंप्लेंट जो एलेज करता मामलेदार की प्रेसिडेंटान कंप्लेंट घाल्ली कमिटीचेर, ती कंप्लेनीची कॉपी आमकां अजून कोणाकूच पावना। टोटली वन सायडेड आयकून मामलेदारान सस्पेंड केल्या कमिटी एका म्हयन्या भितर। ताच्या पयलीं 17 तारखेक एक हियरींग आशिल्लें, 22 तारखेक एक हियरींग आशिल्लें। ते थंय गेल्ले एडवोकेट तांबा आशिल्ले अपियर जाल्ले, पूण मामलेदार बसूंक नाशिल्लो आनी रिप्लाय घालपाक तांकां मेळूंक ना। सो ऑल टुगेदर पळोवंक गेलें जाल्यार रायट फ्रॉम डे 1 आज मेरेन मामलेदारान एकूय ऑपॉर्च्युनिटी आमकां दिवंक ना, कमिटीक दिवंक ना आनी डायरेक्ट सस्पेंड केल्या। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।